शांतता राखची माये मोगाची नम्रताची विनंती सगळ्यांकडे स्वामीजी शरणागतम स्वामीजी 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 स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम स्वामीजी स्वामीजी शरणागतम स्वामीजी स्वागतम स्वामीजी शरणागतम गुरु ब्रह्म रूप जानो, गुरु ब्रह्म रूप जानो, हरि का स्वरूप मानो, हरि का स्वरूप मानो। अब्बास रिक्वेस्ट कर शांतता कर अब्बास रिक्वेस्ट। हॅलो, सगळ्यांकडे माये मोगाची नम्रताची विनंती, शांतता राखची। धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांक। चालू ना
गुरु ब्रह्म रूप जानो, हरि का स्वरूप मानो, हरि का स्वरूप मानो, गुरु के समान नागी दूसरो जहान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो। अशी बसते अल्पट म्हणे घाल जातो बाय म्हण आमचे कुलदैवत कामाक्षी रामनाथ हांकां नमस्कार करता। त्याच प्रमाणे महालक्ष्मी आमची ग्रामदेवी हांकां नमस्कार करता। त्याच प्रमाणे शांतादुर्गा पिलनकर्णी हांकां नमस्कार करून गुरु महाराजांच्या आराध्य दैवत रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून आमच्या परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या कमलचरणांक वंदन करून तांच्या आज्ञेन दोन शब्द उलयता। आज स्वामी महाराजांचें हांगा आगमन जालें आनी आमकां एकदम खुशी जाता। कित्याक काय म्हळ्यार मेन म्हणजे आमी आमच्या 25व्या वर्सान पदार्पण केल्लें आसा। बरोबर 17 नोव्हेंबर 2024 आमी 24 वर्सां कंप्लीट करून 25व्या वर्सान पदार्पण केल्लें आसा। आज स्वामी महाराजांच्या हांगासर ह्या राम नाम जप जें अभियान चलता ह्या खातीर स्वामी महाराजांचें वास्तव्य हांगा एक आठवडो म्हणजे 26 तारीख पर्यंत आसतलें। आमी कितें प्रोग्राम आसतले ते सगळे आनी तुमकां जी कितें सेवा करपाची आसा त्या खातीर आमी सगळे हांगासर वेवस्था केल्ली आसा। स्वामी महाराज आमकां मार्गदर्शन दितले ते मार्गदर्शना प्रमाणे आमी ही सगळी जी सेवा आसा किंवा जे कितें कार्यक्रम जातले ते तांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी पार पडूंक जाय। आज तुम्ही मोठ्या संख्येन स्वामी महाराजांच्या आगमन जालां तेन्ना स्वामी महाराजांक स्वागत करपाक तुम्ही जमल्या ह्या बद्दल हांव तुमचे आभार मानता। आज स्वामी महाराज जेन्ना आयले तेन्ना आमकां दिसलें की एक एंटीक गाडयेन स्वामी महाराजांक हांगा मठान हाडचें आनी स्वामी महाराजान तांकां मान्यता दिली आनी आमकां सगळ्यांक खुशी केली। तेन्ना हांव स्वामी महाराजाचें आज हांगासर स्वागत करता आनी स्वामी महाराजाचें हांगासरलें वास्तव्य सुखकारक आनंदमय आनी आमकां सगळ्यांक भाग्यकारक जावं अशें मागता वीर विठ्ठला कडेन आनी रामदेवा कडेन आनी तांचे सदांच आशिर्वाद आमकां मेळूं। आनी आतां आमी पाद्यपुजा मागीर स्वामी महाराजाचें आशिर्वचन जातलें तेन्ना हांव तुमकां
आता स्वामी महाराजांका विनंती करता की तांणी आशीर्वचन करून आमकां आशीर्वाद दिवचे. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. परवरी स्वशाखा मठांतू पीठाधिपती जल नंतर तशी शिष्य स्वीकार जल नंतर फर्स्ट टाइम आम्ही मोक्कामाक हांगा परवरी मठाक येता आसाची आणि अनेक रीतीचे स्वागत जाले. स्वाम्याक रथार स्वागत जाले, होडयांचेरी स्वागत घडयले. स्वाम्याक ना मोठे दबाजान स्वागत केले, किंतु विंटेज कारारी स्वाम्याक स्वागत त्या परवरी मठांतूची विंटेज कार केले बदल आमकां काय प्रॉब्लेम ना. हांगा पावेत की ना म्हणलें मना आशिल्लें. सो देवान पावयले कित्याक म्हणून तुमकां खबर आसा 1932 ओल्ड गाडी म्हळ्यार कडेर मदें खंय तरी हें केलें म्हळ्यार विंटेज कारापेक्षा सोम्याक पावयल ना म्हण विशय जास्त जाता आशिल्ले. सो आमकां पयले पावल्यार जालें कडेर विंटेज गाडी. किंतु आमी तेन्ना त्याची सांगले, ताणें आमचे कडेन अनुमती घेतिले की स्वामी महाराज येता आसाची फर्स्ट टाइम परवरी शाखा मठाक स्वामीला वास्तव्य जाता. वास्तव्याच्या संदर्भात आम्ही हे एक अशी एक योजना दवरले
स्वाम्यान आमकां अनुमती दिवचे तेन्ना आमी तेच विचारले पावयल्यार पूर मारया आनी कसने नाका ते एक तुमी पळयाचे म्हणून आमी सांगिल्ले. सो देवान पावयल हांगा तुम्ही केलेली तसल परिश्रम तुम्ही केलेली तसल एक योजना देवान वैके सासाय दिता म्हण कितें तरी ह्याची एक संदर्भ आमकां पुरो. एक एकदा अशी जाता असल संदर्भारीचे हात दिता बाकी टायमार हात दिना असल एक 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 होडोड संदर्भारी खंय तरी हात दिलो म्हळ्यार कडे ते अपमानजनक असल आनी खूब हे दिसता. किंतु आमकां देवान राखले देवान सासाय केले अशी आमी ह्या संदर्भारी संतोष अभिव्यक्त करता. म्हळ्यार आमी येताना एक पंता सर्व परंपरेचे स्वाम्याचे एकदा आठवण केले कित्याक की म्हळ्यार केन्नाय कष्ट कसने आयले पयलीं आमी गुरुल स्मरण करून सोडताचे. कसनेच एक कष्ट की ना आपदा आयले ना कसकी काम अडचण काम जाता आसा पयले एक गुरुल स्मरण करून नारळ दवरचे की जर नारळ दवरचे जायना मनांतूच एकदा स्वामेल स्मरण करचे की हे एक प्रथा. कित्याक की म्हळ्यार खंयचे स्वाम्यान आमकां आश्रम दीक्षा दिले परंपरेचे खंयचे स्वामेले पिठार आमी बसले तांगेल निमित्तानच आज आमी हांगा आसाचे. सो कसनेच एक करताना पयले एक पंता गुरुल उडगास करचे. शास्त्रांत वैके त्याची सांगले आपाद मौली पर्यंतम गुरूणाम आकृतीम स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः म्हणून. आपाद मौली पर्यंतम आपाद म्हळ्यार पाया तुलेन मौली म्हळ्यार मस्तकापर्यंत गुरूणाम आकृतीम स्मरेत अशी गुरुले आकृती स्मरण करका कशी पाया तुलेन मस्तकापर्यंत गुरूणाम आकृतीम स्मरेत अशी कोण स्मरण करता तेन अशी कोण पाया तुलेन मस्तकापर्यंत कोण गुरुचे जर स्मरण करता तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति कसने विघ्न अडचणी तापत्रे कितेही आशिल्ले असल्यार ते दूर जाता. विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः कसने मनोरथ असल्यार ते परिपूर्ण जाता. सो आमगेलेय त्याची आशिल्ले मदी खंय तरी बंद पडना अशें उरका विघ्न ते परिहार जावका आनी मनोरथ मठा लागीं वचून पावका. खंय बंद पडना अशें उरका मनाचे कसन मनोरथ कसे नाशिल्ले हे थंय वचून पावका. सो विघ्न ही परिहार जावका मनोरथ ही हे जावका. कित्याक की म्हळ्यार स्वामी ही येता साची आनी येताना एक विशय कसन कळ्ळे की म्हळ्यार आरंभ जालतना आमगेले फाउंडेशन स्टोन घालतनाची आमकां स्टे ऑर्डर आयिल्ले हे आमकां आयिल्ले कळ्ळे की फाउंडेशन स्टोन घालचे आसा 1998 अंतू फाउंडेशन स्टोन घालचे आशिल्ले. फाउंडेशन स्टोन घालचे तेन्नाची हांगा स्टे आयले. कडेरी आमगेले ढेंपे वासुदेव ढेंपो कडेरी मनोहर उजगांवकर कडे राजन कुंकळेकर आनी सर्वय लोकांक वचून जजाले हे करून घेवन स्टे वेकेट केले. कित्याक की म्हळ्यार तांकांय मनांतू हे आशिल्ले पयले दिवस गांवभर प्रचार जाले पेपरांत आयले की स्वामी महाराज हांगा येवन घेवन शिलान्यास करताचे म्हणून. सो तांकांय दिसले आतां स्टे आयल्यार कांय करचेक जायना आनी स्वामी महाराज हांगा येताची स्वामी महाराजा सांगचे जायना सांगचे गेले म्हळ्यार तांकांय मनाक हे जाता. सो स्वाम्याक विशय सांगिल्लो ना किंतु प्रयत्न केले. रामदेव वीर विठ्ठलाल अनुग्रहानं स्वामेल आशीर्वादानं स्टे वेकेट जाले शिलान्यास वैके जालो. सो शिलान्यास करताना वैके कठीण आशिल्ले तेन्नाही पार जाले. आज स्वागत करताना विंटेज गाडी आशिल्ले तेही पार जाले. सो आमी त्या गाडी बद्दल हे केलें न्ही पळय सांगचे जायना बट आमी मस्तीतले आता आमी पिठाधिपती जाले नंतर मस्तीतलं प्रोसेशन जाता मस्तीतले उरता थोडे हातांत आमगेल हातांत उरना ते उठूची देवाल हातांत उरता स्वामेल आशीर्वादांत उरता केलो आमगेल हातांत उरना. जे आमगेल हातांत उरना तेन्ना ते देवालेगीची आमी प्रार्थना करून घेवन विघ्न परिहार करचे म्हणून आमी सांगेत. ताजे किंता जास्त आमकां काही सांगचे जायना. त्याच निमित्तानं कसनय विघ्न असल्यार त्या निशी आनीक सांगताची हरिस्मृती सर्व संपत प्रदायिनी गुरुस्मृती सर्व विपद विमोक्षिणी. जर देवाल स्मरण केल्यार
आमकां लक्ष्मी प्राप्ती जाता. गुरुल स्मरण केल्यारी सर्व विपत्ती क्लियर जाता म्हणून सांगले. तातून हरी गुरुले आमी केन्नाही उपासन करता. खाली गुरुल उपासन केल्यारी जायना, कित्याक म्हळ्यार गुरुले गेल्यारी गुरु तुका देवालेक दाखयता आनी खाली देवालेक वयके वच्चे जायना. देव सांगता गुरुल थ्रूची तूं मागे कडेन यो म्हणटा. सो कशी तुमी हांव वन वे घेता ना दुसरे हे करता ना, हांगा तशी करचे जायना. आमगे लौकीक जिवनांत येताले, लौकीक जिवनांत पणजी वतना अशी डायरेक्ट मोपा कशी वचका जाता, बायपास करून घेवन वचत. किंतु हांगा गुरुक बायपास करून घेवन तूं हरीलेक वच्चे जायना, हरीक बायपास करून घेवन गुरुलेक येवचे जायना. हांगा दोनी जावू का, हांगा तूं बायपास करचेक जायना. बाकी लौकीक जिवनांत तूं ताका मेळनाशी हाका मेळचे जाता, हाका मेळनाशी ताका मेळचे जाता. किंतु हरी गुरुल संबंधांत तुमी कोणाकय सोडचे जायना, देवाकय सोडचे जायना, गुरुकय सोडचेक जायना. गुरुलेक गेल्यारी हांव तुका वाट दाखोवचे देवा लेगीची. तूं मागेलो उपदेश आयकता, हांव तुका देवा लेगी वच म्हणून सांगता. देवाला उपासन कर नाका म्हणून आमी सांगनाची. आमी सांगचे उपदेश देवाले उपासन कर. थंय डायरेक्ट म्हाका गुरु नाका, हांव फक्त देवाचें करता म्हळ्यार देव वयके आयकना. तूं गुरुल मुखांतर यो, तेतकून आमगेले सांगता गुरुर द्वारा ही मुक्तीदह. गुरुल मुखांतरची व्यक्तीक मुक्ती मेळता विना डायरेक्ट गेल्यार मेळना. तेतकून आमगेल्यांतू आमी केन्नाय लौकीक उदाहरण दिवचें आसल्यार तुमी केन्नाही स्वामी महाराज आयले म्हळ्यार तुमी कसं म्हणटाची स्वामी महाराजांनी रामदेव वीर विठ्ठलाले घराणे घालचे की आमगेल कुटुंबाचे बर जावचे म्हूण. तुम्ही डायरेक्ट विचारचे जायना. तुम्ही कोणालेक विचारले, स्वामी थ्रू देवालेक विचारले. कित्याक म्हणून सांगताची तुमके एक परमिशन घेवचे आसा बा. समजा तुमगेल परवरीन तुमगे एक लँड आसा, तुमकां बिल्डींग बांदका. बिल्डींग बांदचे आसल्यार तुमकां कसन जावका, फर्स्ट एप्रुवल जावका, लायसन्स जावका. ते मेळ्ळे नंतर तुमी कन्स्ट्रक्शन करचेक जाता. आतां तुमकां लायसन्स कोण दिवका, कोण ऑफिसर बशिल्लो आसा ताणें सायन मारका. बट ऑफिसराक आनी तुमकां रिलेशन ना, संबंध ना. आनी फायल खंय आसा तर ऑफिसराचे कॅबिनांत आसा, किंतु सायन आनीक पडटा ना. सो तेन्ना तुमी कसं करताची, सायबाचे म्हाका परिचय ना, सायबाचे परिचय ना म्हणटा तेन्ना तुमी कोणालेक वताची, सायबाचो कोण लागीं आसा, तागेल PA कोण आसा, तागेल वळखीचो कोण आसा, तागेल मित्र मंडळी कोण आसा, तुमी ताका धरताची. सायबाचे डायरेक्ट वच्चे जायना. सो ते PA धरले, पर्सनल असिस्टंट आनी तूं क्लोज मित्र, तुमी दोगी लोक मित्र, खास मित्र. तेतकून तो कसं सांगता PA अरे बाबा मातशें मागेले एक फायल थंय आसा, तुजे सायबाचे एक सिग्नेचर घालून दी, इतलेची हांव करून दिता म्हणटा. आनी तो PA सायबालेक वता, म्हाजो मित्र आसा, तागेल फायल तुमच्या कॅबिनांत आयले, एक सायन विचारता, अरे तूं म्हाजो PA मुरे, हांव करून दिता, तुजो मित्र म्हळ्यार म्हाकाय मित्र, घे सायन करून दिवन गेलो. डायरेक्ट वच्चे जायना. बट PA लेक गेल्यारी PA सायबा कडच्यान तुमकां सायन हाडून घेवन दिता. सो ते ऑफिसराचो पर्सनल असिस्टंट तो. तशीच देवाले PA आस म्हळ्यार गुरु. परम आप्त, पर्सनल असिस्टंट न्ही, परम आप्त म्हळ्यार गुरु. डायरेक्ट देवालेक वचून घेवन तुमी म्हाका हे जावका ते जावका म्हळ्यार तूं तशी यो, अशी डायरेक्ट ना. फायल गेले, तुमगेले फायल पावले, बट एप्रूव जाता ना. तेन्ना गुरु मुखांतर आमी तेन्ना प्रार्थना कशी करताची की म्हळ्यार की तुगेल म्हारेन तूं आमगेलो एकलो समाज बांधव आयला आनी अशी विनंती करता, ते तूं मान्य करून घेवका आनी तागेल जिवनांत कसले कश्ट असले ते परिहार करून दिवका, अशी म्हणून आमी देवाले वापस रेकमेंड करताची. वापस आमी देवाले प्रार्थना करता. हां आतां तूं गुरुल मुखांतर आयिल्ल्याचे ना, हांव ते केन्ना तूं गुरूक मानता तेन्ना हांव वयकेची गुरुले कसन प्रार्थना आयले ते वयकेच हांव सत्य करूसून दिता म्हणून न्हू, देव तुमगेले सर्व ही कार्य करूसून दिता. तातूंत केन्नाही एकदा ऑफिसरालेक वतना PA धरून घेवन कशी वताची, तशी देवालेक वचचे आसल्यार तेन्ना गुरूक धरून घेवची आमी देवालेक वताची. अशी एक शास्त्रांत दवरून घेतिल्लो आसा. तन्निमित्तान परवरी लोकांक एक भाग्य जानेवारी महिन्याचे असेल एक
तृतीय वारांतू स्वामेल आगमन फर्स्ट टाइम हांगा घडत आसा आणि हांगा 25 वर्ष जाता आसा आणि मठ स्थापन जावन 50 वर्ष जाता आसा. तसले एक योगायोग संदर्भारी राम नाम जप हांगा प्रतिनित्य हांगा घडता आसा. स्वामेल मुक्कामाचे संदर्भार वैकेची विशेष राम नाम जप अभियान हांगा दवरले. ते 1950 म्हळ्यार 30 वर्ष लागीं जाले, 25 वर्ष जाले मठ हांगा स्थापन जावन गेलो. सो तेन्ना हांगा अनेक धार्मिक अनुष्ठान वैकेची हांगा व्यवस्था दवरिल्ली आसा. ह्या सर्वही कार्यक्रमांत तुम्ही सहभाग जावचे. विशेष जावन सर्व लोकांक एक विश्वास की मठाचे स्वामी हांगा येवन गेलो वास्तव केल्यारी आमगेले कसले जीवनाचे कष्ट सर्व ही निवृत्ती जाता आणि आमगेल जीवनांत भरभराट वाडता. हक्क साक्षी कसन म्हळ्यार इतले लोक आज जमून आयले म्हळ्यार हे इतले लोकांक सर्व लोकांक विश्वास आसा की स्वामी महाराजान आयल्यारी. जर विश्वास ना जाल्यार इतले लोक हांगा जम नाशिल्ले. सर्व लोकांक विश्वास आसा तन्निमित्तान इतले लोक हांगा जमावत गेल्ले आसा, नाजाल्यार अशी घड नाशिल्ले. सो आमगेले परंपरेंतू गुरु कितले स्थानमान गौर आमी गुरु म्हळ्यार कितें आमी सांगतानाची आमगेले गुरु आसाची. आमगेले गुरु आसतना वयके आमी हेची परिपाठ आमी हे करचे, गुरु मुखांतरचे आमी हे करचे. एक पंत अशी जाल्ले म्हळ्यार गुरु वाक्य उल्लंघन कितें करचे न्ही म्हणून आमगेले गुरुल आनी आमगेले संबंध सांगचेक. आमी पूर्वाश्रमांतू एकादशी करता आशिल्ले. सो आमी एकादशी करचे आशिल्ले स्वाम्याक खबर नाशिल्ले. पूर्वाश्रमांत आश्रम दीक्षा जाली ना अजुनी म्हळ्यार बिफोर 2017. आमी कसां करता आशिल्ले की म्हळ्यार एकादशी दिवस उपवास आणि आमी खंयचेय आहार पानीय कसले ना, नथींग. सो पर्तगाळी मठांत तूं कोणे तरी फळार घेवची एक व्यवस्था आशिल्ली एकादशी दिवसाक. एकादशी दिवसाक जर आमी बेगी गेले स्वामेल पुजा जाता, स्वामी फळार घेताची तांणी वयर वताची. ताबडतोब आमी वयर गेले स्वाम्याक अनुमान येता हांणी कशी बेगी आयले, हांणी फळाराक गेले ना की. सो इतले नोट तांणी करता आशिल्ले बट सांग नाशिल्ले, नोट करता आशिल्ले आनी कितले घंटे गेले, भायर गेले, केन्ना भितर आयले, जेवणाक गेले की ना, फळार घेतले की ना, हे नोट उरता आशिल्ले. आमकां दिसता की तांणी ते तितली दृश्टी दवरिल्ला म्हणून आमकां पळोवचें. बट आमकां कळ्ळें की हांणी आमगेले चलन वलन हे पळयत उरताची म्हणून. सो आमी कसां करता आशिल्ले की म्हळ्यार एकादशी पूज बेगी जाता आशिल्ले, स्वामी महाराज बेगी वयर रुमा वता आशिल्ले, आमी वच नाशिल्ले. बाकी लोकांक फळार केन्ना जाता आशिल्ले तदनंतर आमी वचचे आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याक कळका की आमी फळार घेतल्या म्हणून. सो अशी आमी एक प्लॅन आउट करता आशिल्ले. नाजाल्यार आमकां गोत आशिल्ले स्वामी महाराज आमकां अनुमती दिना. कडे 1 वर्ष जाले, 1 वर्ष न्ही आमगेले एकान 3 म्हयने जाले कडे कोणकी सांगले की धाकले ज्ञानाची कसने ज्ञानाची. कडे स्वाम्यान सांगले ना तुम्ही घेऊ का, तुम्ही आता शिक्षण करता आसाची, शिक्षण करताना मस्तीतले आयास जाता, वाचन करका, मस्तीतलं पंता वापस 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 रिपीट करका, तेन्ना ताळ आनी सुकता. फाल्यां आनी कसने जाल्यार पाठाचेर प्रॉब्लेम येता, पाठाचेर प्रॉब्लेम येनाशीची हे जावका. कडे मुखार केन्नाही करचे जाता. आतां तुमी शिक्षणाचेर जोर दिवका, व्रत मुखार करेत अशी म्हणून स्वाम्यान एक हित वचन तांणी सांगलें. स्वाम्यान केन्ना तें वचन सांगलें आमी ते शब्दा भायर वचचे जायना. नाजाल्यार आमी एकादशी व्रत केल्यार वयके फायदो ना. गुरुल वाक्य जर उल्लंघन करून वयके आमी एकादशी केल्या वयके तेन्ना आमकां फायदो ना. कडेर आमी सोडून दिलें, स्वाम्यान सांगलें न्ही तेतून कडेर फ्रुट्स खावचे चाल केले. एकादशी दिवस कसं एक फ्रूट हे करचे. अशी गुरुल मुखांतर कसने तरी एक शब्द आयले, एक वचन आयले, एक वाक्य आयले, ते पालन करचे. शिष्यालेही काम, शिष्यवर्गालेही काम. आम्हीही पालन करका आमगेल गुरुल वाक्य, तेन्हेशीची शिष्यवर्गान वैकेची गुरून सांगिल वाक्य परिपालन करका. आज ही आमके एक संतोष असा की स्वामी महाराजाले एक मनाची इच्छा आज आम्ही आगमन जाल्ले निमित्तान एक परिपूर्ण जाल्लो आसा. ते कसन की म्हळ्यार शिष्य स्वीकार जाल्ले उपरांत गुरु महाराजाले एक संकल्प आशिल्ले की शिष्य स्वाम्याक सर्व ही शाखा मठ
तांकां दाखोवन येवचें आनी शिष्य स्वाम्याच्या बरोबर ते शाखा मठांत वास्तव्य करचें. सो 2017 आमगेले शिष्य स्वीकार जाले फेब्रुवारी मासांत. कडे 18 आमी थोडे हांगा कॅम्प जाले. 19 एक कडेन कॅम्प जाले. बद्रीन चातुर्मास जाले. कडे 2020 कोविड आरंभ जाले. 21 आमगेले गुरुस्वाम्याले तांगेले वृंदावन जाले. तन्निमित्तान वास्को शाखा मठाक गुरु सहित वास्तव्य घडिल ना. परवरी मठांत वैकेची गुरु सहित वास्तव्य हांगा घडिल ना. सो अनेक शाखा मठांत गुरु सहित वास्तव्य घडिल ना. अर्थात स्वामी महाराजाला एक संकल्प कसन आसा ते अपूर्ण जावन गेन उरले. ताका खातीर 50 वर्ष परिपूर्ण जावचे पयले गुरुस्वाम्याल संकल्प परिपूर्ण जावका म्हणले उद्देशानच आमी वास्को मठांतही वास्तव्य केले आनी परवरी मठांत वैके वास्तव्य करून गेलो. गुरुल वाक्य गुरुल एक संकल्प ते एक परिपूर्ण जाल्ले म्हणले एक आमकां समाधान आसा. आज वास्कोतुल्यान आयले आमकां एक समाधान आसा. गुरुक एक शिष्यांनी वास्कोन तूं शाखा मठांत वास्तव्य केल्ले म्हणले एक संतोष आमगेले गुरुस्वाम्याक जाताले म्हणले एक आमकां विश्वास आसा. तशीच परवरीक एक 7-8 दिवसाचें हांगा वास्तव्य आसा. त्या निमित्तान वैकेच आमगेले गुरु संप्रीत जावन गेलो. तुमकांही आशीर्वाद करताले आनी आमकांही शिष्यांक वैकेची आशीर्वाद करता म्हणून गेलो आमी ह्या संदर्भारी विश्वास दवरिल्लो आसा. आमगेल्यान तूं जाता ना जाता हे संदर्भ न्ही. केलो विशय पळय विश्वासार चलता. विश्वास फलदायक म्हणून सांगचे. जर विश्वास ना काही करचे जायना. विश्वासाची कशी की म्हळ्यार आमी केन्नाय कृष्णाला आनी अर्जुनाले केन्नाय सांगताची वक्तव्यांत. कृष्णाने एक पंत कसन केले की म्हळ्यार एक संदर्भ एक झाड आशिल्ले आनी एक सायड अर्जुन आशिल्लो आनी एक सायड कृष्ण आशिल्लो. तांगेले एक संवाद चालत आशिल्ले. तेन्ना कृष्णान सांगले की त्या झाडारी एक नवील पक्षी आसा म्हणून गेन. नवील म्हळ्यार मोर पक्षी आसा म्हणून गेन. कृष्णान त्या सायड पळयलें ना. मोर पक्षी आसा झाडार आसा खंय आसा काही पळयलें ना. कृष्णान कसन सांगले की म्हळ्यार त्या झाडाचेर मोर पक्षी आसा म्हणून अर्जुनाक सांगले. अर्जुनान पळयलेंय ना. हय 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 मोर पक्षी आसा म्हणून गेनो कृष्णान अर्जुनान उत्तर दिलें. कडे वापस कृष्णान सांग अरे बाबा वापस पळय ते मोर पक्षी न्ही थंय एक दुसरो पक्षी आसा म्हणून सांगले. खंयची एक स्पॅरो आसा म्हणून सांगले. अर्जुनान वापस पळयलें ना. हय हय तूं सांगिल्लें करेक्ट थंय तशीच स्पॅरो पक्षी आसा म्हणून सांग. कडे वापस कृष्णाचार्य अरे बाबा मूर्ख जायनाका वापस थंय पळय आनी थंय एक आनेक पॅरेट आसा म्हणून सांगले. तोता म्हणटा न्ही पॅरेट आसा म्हणून सांगले. अर्जुनान थंय पळयलें ना. हय हय तूं सांगिल्लें पॅरेटच आसा म्हळें. कडे कृष्णान विचारलें तूं झाडही पळयना पक्षी आसाही पळयलें ना आनी तूं एकाएकी तूं हांव कसन सांगता तेच म्हणत आसा कसन हें म्हणून. पळय तूं अत्यंत चमत्कारी पुरुश. हांव थंय पळोवन मोर पक्षी आसा म्हणून पळोवन घेवन तुका सांगता तूं वापस थंय चेंज करता. हांव पळोवन दोळे हे कर पर्यंत हांगा तूं थंय मोर आशिल्ले तूं दुसरो करता. वापस त्या पळोवन वापस सांगता तूं चेंज करता. ताजे पेक्षा तूं कसन म्हणटा तेच म्हळ्यार विशय संपलो न्ही. हांव तें पळोवन तुगेले शब्दाचेर विश्वास केले री म्हाका फल मेळ्ळें. उगीच हांव पळोवंक गेलो वापस तुका सांगलें म्हळ्यार म्हाका फल मेळना. तुगेले शब्दाचेर म्हाका विश्वास आसा. हांव तेच म्हळ्यार तें जावन गेलें न्ही. हांव फसना. तेतकून विश्वास फलदायक. शब्दाचेर विश्वास करून फुडें सरचें. आमगेले स्वाम्यान हांगा हे कसन परवरी मठ आसा आमगेले लेक्कान आतां सांगलें 27 नोव्हेंबर 1998 स्वाम्यान हांगा शिलान्यासाक कसकी आयिल्ले. 3 डिसेंबर देवाल अनुग्रहान तुमी इतलेक भाग्यवंत कसन कित्याक की म्हळ्यार स्वाम्यान त्या वर्साक गंडकी यात्रा केलेली तसल संदर्भ. स्वामी गंडकी यात्रा करून गेलो हांगा एक शिलान्यास केल्या म्हळ्यार गंडकी यात्रेत संपूर्ण पावन पुण्य हे परवरी मठाक मेळिल्लें आसा. तसले गंडकी यात्रेक गेलेले तसले स्वामेले असले परवरी मठांतू
आमगेला हांगा वास्तव्य घडता आसा आणि ह्या वास्तव्याचे संदर्भारी परवरीचे सर्वही लागी लागी तुल्यान मस्त लोक हांगा आयिल्ले आसात आणि विशेष जावन आयच्या दिवसाक रविवार आशिल्ला जेन्ना ब्राह्मणानां शुभदो रविही सर्वही ब्राह्मण लोकांक रविवार म्हळ्यार अत्यंत श्रेष्ठ वार आणि आरोग्यम सविता तनोतु जर आरोग्याचे तुमकां अपेक्षा असल्या आरोग्य सुदृढ उरका जाल्यार आयताराच्या दिवसाक रविल उपासन करका म्हणून सांगिल्लें आसा ताका लागून आमी केन्नाही पळया रथ सप्तमी म्हणून तुम्ही आयकल उरताले नेक्स्ट म्हयन्याक येता माघ शुक्ल सप्तमी दिवसाक रथ सप्तमी म्हणून येता तेन्ना तुम्ही ते आमगेल हांतू ताका हनुमंताक ते पान घालताची रुयेचे पान सो ते हाजेन उदकांत घालून घेवन ताजे स्नान करताचे रथ सप्तमी दिवसा कित्याक म्हळ्यार ते पान घेवन गेलो उदकांत घालून गेलो ते ताजे स्नान केल्यार आरोग्य अभिवृद्धी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा सो इतले तरेचे आरोग्या खातीर रविवार श्रेष्ठ सांगिल्लें आसा तशें जाल्यार रविवारा दिवसाक ब्राह्मणांक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तशें जाल्यार दिवसाकची स्वामेल हांगा आगमन जालें आणि त्या आगमनाचे संदर्भारी संपूर्ण परवरी पणजी लागी लागी गांवन तुल्यान सर्व लोक येवन मठा गौरवा प्रमाणे तशीच स्वामेकय संतुष्टीत जाऊ तशी स्वागत पाद्यपूजा इत्यादीक केलेल बद्दल आम्ही पुनः संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसलेल्या उद्योग व्यवहारांतू परवरी शाखा मठांतू आणि परवरी गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.
एक विनंती, स्वामी माळेचो मुक्काम हांगा 26 तारीख पर्यंत आसा, तेन्ना सोयी प्रमाणे प्रत्येकान स्वामीजी कडेन फलमंत्राक्षा घेवची. तेन्ना आतां जेवणाची वेवस्था जाल्ली आसा, तेन्ना जे लोक पळय आतां हे सेवेक आसतले तांणी सबसिक्वेंटली घेवं येता, तेन्ना आतां सगळ्यांनी जेवणाक वचपाक हरकत ना. जेवण रेडी आहा आमचें. कर बंद कर.